जॉब स्कॅमात 43 जणांक अटक, 3 केशींनी चार्जशीट, आरोपींची मालमत्ता जप्त, खर्च कारवाई जातली, कायदो सुव्यवस्था नियंत्रणात, राज्यपालाचे अभिभाषण. सगळ्या यत्तीक नवे शिक्षण धोरण 2027-28 मेरेन लागू. फुडल्या 2 वर्सां भितर साधन सुविधा 2030 मेरेन NEP पुराय लागू. सोलर एनर्जीचेर फोकस. एका दिसाचे अधिवेशन म्हळ्यार लोकशाहीचो खून. अभिभाषणा वेळार विरोधकांचो बोवाळ, सभात्याग. पयलेच खेप राज्यपालाक पावोवंक सभाघरांत विरोधी पक्ष फुडारीच ना. गोय ते प्रयागराज पयल्या रेल्वेक मुख्यमंत्र्याचो बावटो. 1200 भाविक रेल्वेंतल्यान महाकुंभाक. लोकांचो प्रतिसाद. रेल्वे उपलब्ध असल्यार खंय आनीक 2 ट्रेनींची व्यवस्था. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पहिली चार्जशीट. फोंड्या पुलिसांनी आरोपी दीपश्री सावंत, सागर नायक, सुनीता पावसकारा आड 600 मायज पानांचे चार्जशीट. परवरे पूजा आड. ल्हान भुरग्यांची लैंगिक पिडापीड करपी थिवीच्या 59 वर्सांच्या पॉल फॉन्सेकाक उखल्लो. 11 वर्साच्या भुरग्याचेर अत्याचार, चॉकलेटीचे हायस, किडनॅपाचोय आरोप. आणि कुंकळे रेड्याच्या हल्ल्यान 32 वर्साच्या तरणाट्याक मरण. रेडो येत्या वत्याचे फाटीक लागता. एनिमल हजबंड्री खात्यान बंदोबस्त करचो. थळावे मागतात, लोकांक भय.